तेजी खूप वाईट गजाल घडली. म्हाका खूप दूख जालें. आयज हांव आमच्या वेर्णासून येतालो आनी जेन्ना हांव दाबोली पावलो आनी ऑलमोस्ट एअरपोर्टाचेर पावपाक आसलेलो तेन्ना एक म्हाज्या फाटसून स्पिडीन एक गाडी म्हाका ओवरटेक करून गेली आनी ती गेल्या उपरांत हांव तेच्या फाटाफाट स्लो वयतालो आनी जेन्ना एअरपोर्टाचेर पावलो जाल्यार एअरपोर्टाच्या फुडल्यान एक ती बायल सायडीक आसली. त्या बायलेचेर तेणी डॅश करून ती बायल उसावून रस्त्यार पडली आनी थंयसरूच ती हालना जाली. हांव गाडी स्टॉप करून पयले भायर देंवन जाल्यार हो भुरगो कोणेन तो एक्सिडंट केलेलो तो मातसो थंय रावना. गाडी स्टॉप सुद्दां करना आनी तसोच गेलो. लोक ताका राव राव करताले, तो रावना. हांवें लोकांक थंय सांगलें की तुमी तिजी मातशी कॅर घे म्हणून त्या बायलेची. आनी हांव त्या गाडयेच्या फाटल्यान गेलो आनी त्या गाडयेक फाटल्यान वचून जेन्ना हांव शांतीनगर पावलो वर्णापुरी समोर तेन्ना ताका हांवें ओवरटेक केलो आनी ताका स्टॉप करपाक ट्राय केलो. तरी पासून ताणें स्टॉप जावना. म्हाका ताणें परत कट मारलो आनी तो स्ट्रेट वर्णापुरीसून जो आमचो सड्याचेर जो फ्लायओवर वयता त्या रस्त्याचेर गेलो. हांव तेज्या फटाफट गेलो. तेमचो वाटे वरसून हांवें एअरपोर्ट PIक कॉल केलो की अशें अशें इन्सिडंट जाला, थंयसर ती बायल पडलेली आसा, तिका एमर्जन्सी एम्बुलन्स आफय नाल्यार तुमी तुमच्या गाडयेन घालून ताका हॉस्पिटलान व्हर म्हणून. तशेंच हांवें वास्को PIकूय फोन करून सांगलें आनी जेन्ना मुर्मुगांव जेन्ना त्या फ्लायओवराचेर पावलो तेन्ना हांवें मुर्मुगांवच्या PIक कॉल केले आनी सांगलें कित्याक अशें अशें इन्सिडंट जाला आनी तो भुरगो तुज्या एरियेन पावला म्हणून. आनी जेन्ना रविंद्र भवना कडेन वयता फ्लायओवर रविंद्र भवन एक रस्तो आमचो वास्को वयता, देंवता तो बायणा देंवता तो आनी एक वयता तो MPन वयता. सो हो भुरगो त्या रस्त्याचेर गेलो. म्हाका दिसलो तो सकयल देंवतलो बट तो सकयल देंवना. तो डायरेक्ट तो MPच्या रस्त्यार गेलो आनी ते पोर्टान भितर. आनी जेन्ना तो MP कडेन गेलो थंयसर तो रस्तो एंड जालो. थंयसर ती बॅरिकेड्स आसा थंयसर तो उरलो फसलो. आनी थंयसर जेन्ना हांव पावलो ताका सांगलें ताका थंयसर स्टॉप केलो ताका PIक कॉल केलो मुर्मुगांवचे. जेन्ना पुलीस येयले थंयसर सगळे आमचे मुर्मुगांवचे पुलीस येयले ताका त्या भुरग्याक आनी ती गाडी जी एक्सिडंट ताणें केलेली ती टोटल गाडी डॅमेज जालेली ती त्या पुलिसां कडेन हांवें हँडओवर केली. आनी तेज्या उपरांत पुलीस ताका घेवन हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर येयले की इन्सिडंट एअरपोर्टाचेर जाल्लो आसा. तेज्या उपरांत एक खूब वायट दिसलें कितें अशी न्यूज येयली. हांवें जेन्ना PIक कॉल केलो जॉन साहेबाक आमच्या एअरपोर्ट PIक की बाबा ती जी लेडी जे एक्सिडंट जाला तेजी कंडिशन कशी आसा काय म्हणून विचारपाक जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें आमी ताका हॉस्पिटलान व्हेलें बट थंयसर तिका डिक्लेअर्ड डेड म्हणून ब्रॉड डेड म्हणून हाडली म्हणून. ती 6:15 सुमार एक एक्सिडंट जाल्लो एअरपोर्टा कडेन. तातूंत तो गाडी कोण चलयतालो टाटा निक्सॉन ताजें नांव आसा सचिन चोपडा. आनीक त्या एअरपोर्टा कडेन एक ती बायल कोण राविल्ली तिजें नांव आसा सिद्धम्मा मदार 60 years old. ती राविल कडेन ताणें रॅश एंड नेग्लिजंट मॅनरान ती गाडी चलयली आनी तिका डॅश केलो आनी ती स्पॉटारच अनकॉन्शियस जाली आनी तिका हॉस्पिटलान शिफ्ट करता तेन्ना ताका शी वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉड डेड एट चिकालेम हॉस्पिटल. सो त्या केसीन आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी एक्युजाक अरेस्ट केला. आनी तो भुरगो जो उज्जैनचो मध्य प्रदेश तो ह्या गांवांत नवीन जाल्ल्या कारणान ताणें ती कोर्टाचो रस्तो घेतलो. ही वॉज नॉट सपोज टू टेक दॅट रोड बिकॉज दॅट रोड हॅज अ डेड एंड. डिड द ऑफेन्सीस सेक्शन्स फॉर फ्लीइंग अवे फ्रॉम द स्पॉट धांवन गेलो म्हणून. आनी दुसरे जो कोण विक्टीम आसा ताका मेडिकल एड दिवपाक तो रावना आनी पळून गेलो. सो इन एनी मॅनर इन एनी केस पयली जबाबदारी म्हणटा ते ड्रायव्हराची थांबपाची आनी त्या विक्टिमाक पयली हें करपाक जाय कितें असिस्ट करता ताजो एक जीव वाचपाक शकता. आनी दुसरें म्हणटा एक पुलिसाक रोखडेंच इन्फॉर्म करपाक जाय. सो हे दोन गोश्टी करना जाल्यार आतां लॉय मातसो स्ट्रिक्ट आसा ह्या बद्दल आनी ते एडिशनल ऑफेन्स जाता तो बिसायड्स तुजे रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग सोडून